diuposun ekas farak swasano. Hello, check. प्रिदीच्या बाबा भयणांनो, पयल्याच पावट ह्या काटार देसांत सान आंतोनीच्या नांवान आमी सगलीं हांगासर जमल्या ही परब करूं. एके भाशेन सान आंतोनीन आमकां एकठांय केल्या. जावं आमी गोंयचीं, जावं कारवारचीं, जावं मेंगलोरचीं, जावं बॉम्बेचीं, जावं खंयसरूय जावं, आमी सगलीं सान आंतोनीच्या नांवान आनी ताच्या मोगान आमी एकठांय जाल्या. आयज आख्खो संवसार, भोव करून कातोलीक संवसार, आनी एक व्हड परब करता, ती म्हणल्यार सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस, भोव पवित्र काळीज जेजूचें. तर हाचेर आमी इल्लोसो वेळ नियाळ करुया. आयची तिनूय वाचपां भोव करून दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान भुरग्यां वयर आमकां शिकयता. आनी भुरग्यांचो नियाळ कोत्ता देखून म्हाका एक काणयेचो उगडास जालो. जेजू म्हणटा, बापा तुका आर्गां दिता, हे सगळे सर्गींचे गूट पळय आसा, तुवें ल्हान भुरग्यांक उक्ते केल्या, ताका लागून आर्गां दिता. आमच्याय मोदें जायत्यो नर्सी आसा. एक नर्स आसली, पेडिट्रिशियन वॉर्ड भुरग्यांची देखभाल करताली. म्हणून एक आवय बापूय आपल्या ल्हान भुरग्याक 4 वर्सांचो भुरगो दावीद ताचें नांव, ताका घेवन हॉस्पिटलान हाडटा टेस्ट करूंक. आनी ही नर्स भुरग्यांक बरे भाशेन मोगाळान आसोवन खेळोवन तांचो टेस्ट करताली. म्हणटच ती कितें करता, स्टेथोस्कोप पळय आसा तें डिस्क ह्या दावीद भुरग्याच्या 4 वर्सांच्या भुरग्याच्या काळजाक दवरता आनी ताच्याच कानान घालता. आपल्या कानान न्हू, भुरग्याच्या कानान. आनी भुरग्यांक म्हणटा, टेल मी वॉट डू यू हियर, वॉट डू यू हियर. आनी भुरगो पयल्याच पावट आपल्या कानान आपल्या काळजाचे डुब 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 हो सावंड आयकून तो सरप्रायज जाता. First time he is hearing the sound of his own heartbeat, but he doesn't know it is a heartbeat. And the nurse taka vicharta, what do you hear? Tell me, what do you hear? Ani to chintes jata, koplak miryo galta, and after few seconds he gives a bright smile and says to the nurse, is it Jesus knocking? Is it Jesus knocking? In a mind taka sanglele, Jesus always lives in your heart. So he thought Jesus is knocking at the door of the heart. Door of the heart. Oshens कितें घडटा ह्या आयच्या भाग्यवंताच्या जिवितान. Jesus also knocked on the heart of Saint Anthony. 15 वर्सांचो भुरगो कसो. तुमी जाणात तांतून खंय जल्मलो तो? खंयच्या गांव? Anthony is from which place? Lisbon. लिस्बॉक जल्मल्लो 15 वर्सांचो आसतना एका मोठान एका कोयंतान भितर सरलो. You know which one? This you may not know. No? Which convent he entered first? Augustinian convent. Augustinian conventan भितर सरलो आनी सेमिनरीन आपली स्टडी करूंक लागलो. आतां पळय जेजूचो उलो, a vocation within a vocation, San Antoník फावो जाता. A call within a call. तो ऑलरेडी सेमिनरीन भितर सरला, ऑलरेडी कोयंतान भितर सरला, but he is getting another call. How? ज्या कोयंतान तो रावतालो थिंगासर 5 मोडी. मोडी means dead body. कोणाची? आमच्या संस्थेची. फ्रांसिस्कन फ्रायर्स, फ्रांसिस्कन फादर्स 5 जाण. मोरोक्को म्हणटा ते आफ्रिका थिंगासर देवाचें उतर परगटूंक गेले, तांकां जिवेशी मारले, ते मारतीर कशे येयले आनी 5 मोडी ऑगस्टिन कोयंतान दवरली. Because those days transportation was very difficult
And so they had to keep the dead bodies in this Augustinian convent. आणि वो आंतोन ताचे पयले नांव आसलें एक्चुली फेर्नांदो मार्टिन्स येता हो तरणाटो भुरगो येता सुमार 10-11 वर्सां अगोस्तिनाच्या कोयंतान सारल्या उपरांत तो येता आनी पांचूय मोडी पळयता. When he sees these 5 martyrs, 5 Franciscan martyrs, Jesus knocks on his door. He has a change of heart. तो वयता आनी आपल्या वडिलाक सांगता, फादर आमच्या ह्या अगोस्तिन मोठान कोयंतान 10-11 वर्सां हांवें सारलीं. नाव आय एम लिव्हिंग यू एंड आय एम जॉयनिंग द फ्रांसिस्कन ऑर्डर. I want to be a Franciscan and I want to die like these martyrs. When somebody dies for a good cause, that death should change us. जेन्ना एब्राहम लिंकन अमेरिकाचो प्रेसिडेंट मेलो आनी ताची कूड गव्हर्मेंटांनी लोक पुसावान वताली पुरूंक तेन्ना एक आवय आपल्या ल्हान चेडवाक उबारता आनी म्हणटा, baby, have a long look at that dead body. He died for you. He gave you freedom. She was a black woman. And you know Abraham Lincoln fought very much to end slavery in America. Jenna ek munis eka boria kozak motta, that death should change us. And oceans godle. E 5 Franciscan martyr tancho kudi polon फेर्नांदो मार्टिन्स आसलो तो ते अगस्टिनियन कॉन्वेंट सोडटा फ्रांसिस्कन कोयंतान भितर सोता आनी एंटनी म्हणून नांव घेता आनी मागीर तुमी वर्साच्या वर्सा फेस्तां करून ताची काणी आयकल्या हाव ही वॉज चोजन एज अ प्रिचर. सादें जिवीत कोयंतान सादें जिवीत कुजनान आंड्यो दुपाच्यो रांदपाच्यो झाडू मारपाचें सगलें बारीक बारीक काम तो कोयंतान कोत्तालो. सादें जिवीत जालां कितें त्या टायमार 12व्या शेंकड्यान जेन्ना ऑर्डिनेशन चलता ऑर्डिनेशन टायमार आतां बिशप शर्मा सांगता त्या टायमार पाद्री विंचून काडटाले आनी पाद्री शर्मा कोत्तालो म्हणून डॉमिनिकन्स फादर त्या ऑर्डिनेशनाक येवपाचे आसले ते सोजमले फ्रांसिस्कन फादर शर्मा सांगतलो फ्रांसिस्कन फादर सोजमले डॉमिनिकन पाद्री शर्मा सांगतलो कन्फ्युजन केन्नाय आमी ऑर्गनायज कोत्ता आसतना आमी कन्फ्यूज जाता न्हू हांवें चिंतलें तो कोत्ता वो कोत्ता तो कोत्ता म्हणून ते भाशेन. सो फायनली देर वॉज नोबडी टू प्रीच द सर्मन. आनी मागीर त्या फ्रांसिस्कन कोयंताचो वडील कुजनान वेता आनी आंतोनीक सांगता बाबा रे तूं वचून 2 उतरां कोर. म्हाका जायते पावटी जालां काजरांक वसत मोन्नाक वसत पादिकार म्हणटा निमाणे बाबा 2 उतरां कोर लास्ट मिनीट चोडयता 2 उतरां कोर ऑन द स्पॉट टू प्रीच. तशेंच घडलें सान आंतोनीक आनी सान आंतोनीन मागणें केलें and he preached one of the best sermon and the whole place came to know how powerful Saint Anthony was with his preaching. आनी तेन्ना आमच्या फ्रांसिस्कन सोस्तेचो आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस ताका ऑथॉरिटी दिता टू टीच and to preach. Teach in the seminary and preach in the churches for the people. आनी तुमी जाणात San Anton is one of the best preacher in the whole world even till today. And he मेले उपरांत he died very young. He joined the Franciscans at the age of 26, died at the age of 36. एका वर्सा भितर भाग्योन केलो आनी जेन्ना ताची कूड ताणें उस्तून काडली सगली कूड पिड्यार जाले एक्सेप्ट his tongue. 2-4 वर्सां फाटीं ताचो रॅलीक आमी गोंय हाडलेलो मोंतेगिरी म्हापशां आनी हांव आसलो थिंगासर पाद्री पियो नावेली जायतो लोक लाखांनी लोक विजीट करूंक द ओरिजिनल रॅलीक फ्रॉम इटली आमी हाडलेलो. ही जावन आसा काणी सान आंतोनीची. सान आंतोनीन लोकांचो इतलो मोग केलो इतलो हुस्को दाखयलो देवाचो मोग पोरगोटलो आनी लोकांक तो पावलो देखूनच कितल्यो मिलाग्रींचो सागोर he became the fountain of miracles and even after 800 years even till today people pray to him. No, सगल्या संवसाराचो लोक जेन्ना कितें सांडत
भांगराची वो सांडल्यो कितें सोदूंक जाय दे आस्क हू संवसाराचो लोक कॅथोलीक लोक न्हू दुसऱ्या धर्माचो लोक दे सर्च ऑन गूगल कॅथोलीक दे आस्क सेंट एंटनी नो आयज पासून कितली विस्मिता सान आंतोन केन्ना फेल करिना प्रितीच्या बाबूड न्हू अशें म्हणलेलें आसा सायकोलॉजीन यू बिकम वॉट यू लव यू बिकम वॉट यू एडमायर you become what you worship. Saint Anthony admired Jesus, loved Jesus, worshipped Jesus. He tried to imitate Jesus, and today, even after 800 years, we see Saint Anthony a kind of imitation of Christ. 13व्या शेंकड्यान आनी एक वस्तोरी आसली ती वस्तोरी जेजूचो जायतो मोग करी she would love Jesus, adore Jesus, worship Jesus. आणि मागणें कोत्ता आसतना जेजून तिका एक बाग दिलें अ ब्युटिफूल ऑपॉर्च्युनिटी ताची तोकली जेजूच्या काळजार रेस्ट करूंक विसव घेवंक आनी ती वस्तोरी जावन आसा सेंट मार्गरेट मॅरी अलाकॉक 13th century आनी ह्या वस्तोरेन आमच्या पवित्र सोबेक ही परोप दिल्या सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस. This happened in 13th century, but before that in 11th century there was another saint, Saint Gertrude. She had the first revelations of the Sacred Heart of Jesus. आणि मागे 200-300 वर्सांनी by 1899 this feast of Sacred Heart was given to the whole Catholic world. The whole Catholic world. सगळ्यांनी टायटॅनिक पिक्चर पळयला न्हू हॅलो टायटॅनिक पिक्चर पडला हे देवळी टायटॅनिक बोट बुडली बट बिफोर टायटॅनिक देर वर मेनी अदर शिप्स दॅट सांक नॉर्दर्न आयलंड थिंगासोर एक 400 वर्सांची बोट व्हडली बोट बुडली आनी 400 वर्सां जाले उपरांत हे डायवर्स पळय आसा दे वॉन्टेड टू गो डावन एक्सप्लोर एंड इन्वेस्टिगेट द शिप आनी ते दोरयान भितर वचोन बोटीन भितर वचोन इन्वेस्टिगेट कोत्ता सोदून काडटा आनी सोदल्या उपरांत तांकां जाय त्यो भांगराच्यो वस्तू मेळटा दे फायंड लॉट्स ऑफ गोल्ड ऑर्नमेंट्स त्यो भांगराच्यो वस्तू वयर हाडून बऱ्यो धुवन पॉलिश करून शायन करून तांकां एक काजाराची मुदी मेळटा अ वेडिंग रिंग आनी त्या काजाराच्या मुदयेर भितर एक सिंबल आसा एक हात आणि त्या हातान काळीज मे बी इट वॉज द हजबंड ऑफरिंग टू हिज वायफ और वायफ ऑफरिंग टू हर हजबंड सिंबल ऑफ अ हँड विथ अ हार्ट इन इट आणि थंयसर उतरां काव केलेली आसा आय हॅव नथिंग मोर टू गिव यू आय हॅव नथिंग मोर टू गिव यू म्हज्या लागीं आनी कांयच ना तुका दिवंक आय गिव माय हार्ट टू यू आय गिव माय हार्ट टू यू तशेंच कितें घडटा जेन्ना सर्गींचो बाप आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडटा आनी म्हणटा आय हॅव नथिंग मोर टू गिव यू आय गिव यू माय ओनली सन म्हजो एकलोच पूत अपुरबायेचो पूत तुमकां दिता आनी जेन्ना जेजू कुर्सार मोडटा आपल्या हात विस्तारून जेजू म्हणटा आय हॅव नथिंग मोर टू गिव यू नॉट ओनली माय हार्ट आय गिव माय होल लायफ फॉर यू I give my whole life for you. Do you appreciate that? Do you appreciate what God the Father has done, God the Son has done? Do you love this sacred heart? Asa tumka Jesuच्या पवित्र काळजाचो मोग? Do you love him, worship him, adore him? How much do you love Jesus? That's a question we need to ask ourselves. How much? 1967 वर्सा 1967 वर्सा डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड आणे पयल्याच फावट हार्ट ट्रान्सप्लांट हे ऑपरेशन अ प्लास्टीक हार्ट आर्टिफिशियल हार्ट इन्व्हेंट केले आनी संवसाराक तो फेमस जालो सगळ्या संवसाराक भोंवतालो इंटरव्यू दिवंक अबाउट हिज न्यू इन्व्हेंशन अबाउट द आर्टिफिशियल हार्ट
आनी असो इंटरव्यू दिता आसतना एक ल्हानशें चेडूं 8 वर्सांचें चेडूं ताका चीट बरयता, डियर क्रिस्टियन बर्नर्ड, डियर डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड, I have heard that you have invented an artificial heart, a plastic heart. But I have one question. And my question is there love in that heart? त्या प्लास्टीक काळजान मोग आसा? आयज काल आमी सगळीं आमचें जियेता आमचें जिवीत जियेता एक प्लास्टीक हार्ट घेवन, एक आर्टिफिशियल हार्ट. कोणाचें पडलेलें ना. आयज काल सगळ्या संवसाराक आमचें तें स्ट्रेस जावन, डिप्रेशन जावन, प्रॉब्लेम जावन, सिकनेस जावन कितलीं जाणां हार्ट अटॅक घेवन जावन मरतात. Millions and millions of people die every year because of heart attack, cardiac arrest. कित्याक? कुडीची दूख सोसूंक जाता, ओतम्यांची दूख सोसूंक जायना. The pain of the soul is unbearable, and there are people who want to talk, and there is no one to listen. कोणाक टायम ना एकामेकाचे प्रॉब्लेम आयकून घेवंक. कोणाक टायम ना दुसऱ्यांच्यो काणयो आयकोंक. जावं भुरगीं, जावं तरणाटीं, जावं नेणटीं, जावं जाणटीं. कोविडा पयलें, बिफोर कोविड, 1.1 million people were committing suicide. And more millions were dying of heart attack. देव जाण आसा मोग, आनी देवान आमकां इतलो मोग दिला, आनी आमी सगळीं जेजूची पाटलाव धरा. हो मोग आमी फकत कानान आयकोता, काळजांतल्यान भायर सरोना, आमच्या कोरण्यांतल्यान उतरांतल्यान भायर सरोना. सानांतोन जो जेजूचो पाटलाव कोरी, ही अंडरस्टूड द पेन ऑफ द सोल. ही अंडरस्टूड द पेन ऑफ द फॅमिलीज. He understood the pain of the individual, and therefore he went and reached out and performed miracles. प्रितीच्या बाबडेनो, ही परब करता आसतना भाग्योन आंतोनी भाशेन, भाग्योन मार्गरेट मेरी भाशेन आमी जेजूचो मोग करुया. आनी जेजूचें काळीज आसा तेच भाशेन आमचें काळीज सादें, खालतीकायेचें जावंक, खेरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान जेजूची कृपा मागुया आनी सान आंतोनीचो सांगात आनी ताची विनंती आमी जोडून घेया. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.